पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंया भितर असले विशय येवपा लागल्यात आनी असले तरेचे विशय येवपा लागल्यात. खंयचो विशय घेवप आनी खंयचो नाका असो प्रश्न पडटा. त्याच प्रमाणे गोंयकारांची वागणूक कशी जाल्या की बाबा खंयच्या विशयां भितर गोंयकाराक इंट्रस्ट आसतलो आनी गोंयकार खंयच्या विशया विशीं कन्सर्न आसतलो तेवूय आमकां कळना. तरी पूण आमी प्रयत्न करतात. आमचे बरोबर आमचे तिनूय एक्टर आसात. पांडुरंग बाब गांवकर, जोयल बाब आफांसो, लौकीक बाब शिलकर. आनी सुरवात हांव ह्या आठवड्याक एक मनोज परबाचे हेड ऑन केल्लें आनी पांडुरंग बाब त्या विशया वयल्यान सुरवात कित्याक करया. म्हाका तातूंतली एक सेंटेन्सां दाखयल्या. त्या सेंटेन्सा वयल्यान सुरवात करपा जाय. ताणें म्हळें की आपूण ज्या जाग्यार गोंयकार झगडटाले किंवा गोंयकारांचेर अन्याय जाता असो दिसतालो त्या जाग्यार वचून झगडटालो आनी ज्या जाग्यार वचून आपूण झगडलो त्या जाग्यार आपल्या सगळ्यांत कमी मतां पडली. सो हांवें ताका विचारलें अशें कित्याक. जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें की लोकांची म्हणपा लागले जी मानसिकता आसा गोंयकारांची ती अशी आसा की तुवें आपल्या खातीर येवन गोंयच्या इश्यू खातीर झगडचें बिगडचें ही लोकांची अपेक्षाच ना. लोकांची अपेक्षा म्हणपा लागले आपल्याल्या आमदारा कडच्यान आनी खासदारा कडच्यान वेगळ्यो आसात. गोंया खातीर झगडचें, गोंयची इश्यूज घेवन झगडचें ह्यो अपेक्षाच ना. ताका लागून त्या निकशांचेर गोंयकारांक मतदान करना. हें म्हणपा लागलो आपल्याक जाणीव जाली. ही जाणीव सारकी काय चुकीची? सारकी प्रमोद. हांवें कितले फावटी हांगा रिपीटेडली सांगलेलें आसा परते की आंदोलनां करून किंवा एखादो मुद्दो स्थानीक मुद्दो घेवन आतां इलेक्शनां जावपा ते दिसू ना आतां म्हणून. कारण आमी IITचो इश्यू पळयला. जे लोक अगेन्स्ट आशिल्ले ते लोकांनी आमी कोणाक मतां मारली. बॉमाचो इश्यू पळयला. जे लोक सरकाराक गाळी घालताले तांच्यांनी कोणाक मतां मारली. आमी रिसंटली श्रीपाद भाऊचें इलेक्शन पळयलां. कितलेशेच जाग्यार लोक ताका क्वेश्चन विचारताले, क्रॉस क्वेश्चन करताले की आमची कामां जावंक ना इतके वर्सां कितें केलें काय म्हणून. तरी सुद्दां श्रीपाद भाऊ सर्वाधिक मतांनी जिखून येयलो. गोंयांत हें आतां क्लियर जाल्लें आसा की तूं ही बारीकशी एजिटेशनां म्हण कसले सामाजीक मुद्दे घेवन तूं जर वावरलो घेवन लोक मतां माननात. तशें हांव फुडें नांवां घेयना. तसले व्हडले एक्टिविस्ट जे आहा तेंच्यांनी व्हडले केसी जिखल्यो कोर्टांनी गोंयच्यो ते आमदार जावपाचे न्ही. तशें जाल्यार ते एक्टिविस्ट आतां आमदार जावपाचे. पूण ते बाबड्या एक्टिविस्टांक फक्त कितें आमकां जेन्ना कितें बाबा ताण लागता तेन्ना तेणी खणपाक तुमी मातशें येवपाचें. कारण हे तेन्ना ह्यो काँग्रेस, BJP, RJP हे कोण गोवा फॉरवर्ड कोणूय वचचे ना म्हणून. सो मनोज परबान कितें केलें, आपूण जेन्ना पार्टी उबी केली तेन्ना ताका दिसलें की लोकांचे प्रश्न घेवया आनी लोकांक ही पार्टी तेंची कशी दाखोवन दिवया म्हणून. पूण तो जर आतां म्हणटा आसत की आपणाक तें कळून चुकलें की लोक जेन्ना आपयता तेन्ना गेले सुद्दां जाल्यार ते लोक सपोर्ट करतले म्हणून न्ही. सो दुसऱ्या मुद्द्याचेर हांव ताका सांगपाक सोदता की तूं अपेक्षा दवरूं नाका. तूं कितें म्हणटा मनोज परबान नरकासुराक डोनेशनां, टुर्नामेंट स्पॉन्सर करप, धिऱ्यो स्पॉन्सर करप असली गजाली करपाक स्टार्ट करपाच्यो. तसले जर केले जाल्यार तसले करतले जाल्यार RJP कडेन तितको फंड ना हे तेणी तुज्या कडेन उलयतना मान्य केलें. फंड मेळ्ळें असलें राजकारण केल्यार तो आतां म्हणटा न्ही 5-6 म्हयने आपणाक दी आपूण कितें घेतलें सुवर्ण मध्य काडपाचो कितें एक मार्ग काडटलो म्हणून. तसो आमी पळोवया तो कितें करतो तो. पूण इतके शुअर की आंदोलनाची पाठिंबो दिवन किंवा आंदोलनां करून सुद्दां प्रमोद गोंयांत सत्ता मेळपाची ना. पण कशें जालें जाणा गोंयकारांचें. हांव सकाळीं म्हज्या एका इश्टाक सांगतालो 4 दीस बार्देजाक उदक ना. कित्याक ना उदक? कारण तिळारीचो कालवो फुटलो. बरोबर. तो कालवो रिपेर करून 1.5 वर्स 1.5 वर्स जालें ना तरी तो फुटलो. कांय गोंयकारांक व्हडलें पडून गेलें ना. तातूंत भितर कितें करप्शन जालें, कोणें पयशे खाले बिले तें कांय पडून गेलें ना. गोंयकारांची तिडक केन्ना आयली? आपली घराडे जेन्ना उदक येवपाची बंद जाली पळय तेन्ना गोंयकारां तिडक आयली आनी गोंयकार बोळा मारपा लागलो. सो हांव हे तिळारीचें एग्जाम्पल कित्याक दिता आनी उदकाचें एग्जाम्पल कित्याक येता. जो मेरेन म्हज्या नळाक उदक येता तो मेरेन गोंयकाराक भायर कितें घट्टण जाता तें पडून गेलें ना. अशी एक मानसिकता तयार जाल्या. तो तिळारीचो कालवो जर फुटिल्लो आनी तरी आसतना जर गोंयकाराक जर फाटले 4 दीस दुसरी खंयच्या तरी मार्गान उदक दिल्लें तर गोंयकारां पडून गेल्लें आसनाशिल्लें. आपली नळाक उदक येवपाचें बंद जातकीर गोंयकार तुगेलो फुर्योज जालो. मनोज परबाक म्हाका दिसता असलेच गोंयकार चड मेळ्ळे आनी असलेच गोंयकार चड उरल्यात. तुका दिसनालो की तो जे पद्दतीन उलयला म्हणजे ताका एक्चुअल आतां कळोन चुकलें. तो जे पद्दतीन गेल्लो लोकां कडेन ताका तो रिस्पॉन्स मेळटालो ऑन फील्ड तेन्ना
2022 इलेक्शन पयलें तेन्ना तेंची रॅलीज काडल्यो, कोळसा यात्रा तो मशाल रॅली बी काडटालो तो, सो ताका जो रिस्पॉन्स मेळटालो 2022 बरो मेळ्ळो, मागीर ताका 2024 लोकसभेक ताका वेगळें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. सो ताका आतां पिक्चर क्लियर जातलें की आपूण जे पॉलिटिशियनाक ब्लेम करता हे अशें कित्याक करता, ते अशें कित्याक करता हें ताका मनोजाक आतां कळोन ते पिशी न्ही, लोकांक ताणी तेंच केल्ली जाय. सो ते तो समज वा ती शिकवण जी जाय आसली म्हणून राजकारणान देवल्या उपरांत की लोकांक कशें डील करपाक जाय वा लोक कशे तुज्या वांगडा रावता, तो एक्चुली सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वचून मिटिंगो घेतालो, ते थंयचे लोकल आमदाराक मंत्र्याक ब्लेम करतालो, तेज्यो खुबश्यो गजाली एक्सपोज करतालो. पण आयज तो थंयचो तो लोकल आमदार ते कित्याक करतलो हेजी जाणीव आयज ह्या लोकसभा इलेक्शना उपरांत आनी फाटले 7 म्हयने तेणी जो इंट्रोस्पेक्ट केलें फूल पार्टीचें काम, तेन्ना ताका ते कळ आसतलें. आनी तशें दिसता म्हाका की तो जे पद्दतीन उलयता ताका तें कळोन चुकला की बाबा लोक कितें करपाक सोदता. ह्यो गजाली फक्त पार्टी कडेन न्हू पूण मिडिया कडेन जाताल्यो फाटल्या दिसांनी. खंयचो मेगा प्रोजेक्ट येयलो की ते 4 बोडकां जमतालीं आमकां आपप, आनी 1-2 विशय हायलायट केलो की मागीर तो विशय ना, ते तेंचे थंय कितें तरी जातालें सेटींग जातालें, मागीर तांकां मिडिया कवरेजूय नाका आसताली. सो अशी यूज आरजीचो जाला, आरजी सगळ्याच विशया कडेन धांवताले आनी तो तेंचो विशय थंय सेटींग जाता म्हणसर आरजी तांकां नाका, ते तुमी येवनाका आनी तुमकां मतां मारिना अशी सिच्युएशन तेंचेर येयल्या खूब कडेन. म्हणजे ते म्हणटा आमी तेंचो विशय मांडपाक गेले आनी मागीर आमी वताले मिडिया म्हणून तो इशू सेटल करपाक लोकांच्या दृश्टींतल्यान. मदीं तुजें जातालें सेटींग, आनी हे सेटींग आनी सेटलमेंटाच्या मदीं जी घुसपागोंदळ जातालो पळय ताचो फटको म्हाका दिसता बरोचसो खुबश्या राजकारण्यांक दिसता. तातूंतल्यान ते शिकतात की लोकांक कितें जाय तें. तुगेले चेहऱ्यावेले भाव पळयतकीर म्हाका दिसता की तुका कितें मनोज परबान सांगिल्लें तें सगळें पटलें ना अशें कितें आसा. प्रमोद, I completely align with Manoj Parab's predicament. Not predicament, but his line of thinking. He's fighting for Goa, he's taking up Goan issues, that's all fine. But when you talk about Lok Sabha is a big canvas, right? And it's not a assembly election. It's a big canvas. You are entering into, you're fighting against heavyweights, you're fighting against people who've already been there and have their voter base and all of that. एक लेवल ऑफ ऑप्टिमिझम असूंक जाय की तुका एक्सेप्टन्स आसतलें म्हणून इतले सगळं नॉर्थ गोवा, एंटायर नॉर्थ गोवा पार्लिमेंटरी सीट. हाऊ कॅन यू इवन थिंक दॅट तुजो जो प्रचार केल्लो तो विल मान्य जातलो इन दीस एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ नॉर्थ गोवा पार्लिमेंटरी सीट. सो इफ यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन युअर डिफीट and say that people have not accepted you or not accepted you on the basis of the issues that you have taken up. Yeah. Maybe not appropriate. If you go on the assembly side, then people have accepted you, and that's why RJ got that kind of impetus in assembly elections. You can't equate it in the Lok Sabha election. So where you are a completely new entity in the Lok Sabha elections. Point number 1. Point number 2 is suddenly he made a very interesting observation that wherever he has campaigned, he has got wherever he has taken up issues. Wherever he's taken up issues, he is a number 3. And wherever he's not taken up issues, he's number 2. So that's very interesting, and that is where maybe he'll have to devote his thinking. But Pramod, one thing which I do not agree with Manoj is he said that आता आमी अभ्यास करून गेल्ले 7 महिने आमी हेजेर खूब स्टडी केली. वन थिंग आय डोंट अंडरस्टँड इज यू कॅनॉट डिस्कनेक्ट विथ युअर वोटर at any point in time. You are using them as instruments. 7 months to isolation completely. You are not even telling your voters what you're doing. And that is not justified. That is not justified at all, because एक बरो leader आशिल्लो यार would have told his voter 45,000 people have voted for you. You just cannot disappear out. तुम्ही तांकां सांगपाचे आपल्याक एक 7 महिने जाय 9 महिने जाय पुन्हा हे तर सांगपाचे म्हणतो सांगपाचे तांकां आनी सांगपाचे वी आर स्टडींग दिस एंड वी विल कम बॅक विथ बिगर फोर्स. विल द मोम जाल्याचो की ताणें इतके दीस तेन्ना मिडिया कॉन्टॅक्ट करताली. इवन हांवें कॉन्टॅक्ट केला आनी म्हाज्या कडेन मनोज उलयला, पूण मनोजान म्हाका परत कॉल करून सांगलो की म्हाजो स्टेटमेंट घालूं नाका. म्हणजे
म्हाकाय खबर ना की म्हणून आसलो खंय आनी करतलो तेणी सांगपाक जाय आशिल्लें की आपणाक एक सांगपाक जाय 5 महिन्याचो 6 महिन्याचो ब्रेक घेता आनी हांव परतो येतलो बरोबर So that क्लॅरिटी दिवप गरजेचें आशिल्लें. क्लॅरिटी so गरजेची that argument that आमी अभ्यास केला आणि आमी आतां स्टडी करतले and we will take a decision is completely wrong. Wrong. It's completely hollow. We cannot. I mean, he's trying You to, are not ready to accept that argument. and nobody will accept it. Yeah. I tell you, ना सांगून जो त्याच्या कितें प्लान घेवन आयला आसतलो तो प्लान घेवंक आशिल्लो जाल्यार सांगपाक कितें आशिल्लें? तेणी कितें आप- आशिल्लें? Or nuclear secret or some state secret that you are going to do? You are going to No, study. but in that same interview at the end, he said that he needs another 6 months Yes. to decide even about the future of the party. Exactly. Not only about contesting, but even about the future of the So party. that shows that you are not still confident. That shows, I think, that he has only understood what the syllabus is. Yeah. Whether he will be able to handle that syllabus, he doesn't know. कारण सोदून काढला तर वखत करपाचो आहा तो. पण ताका syllabus कळला. हे गोंयच्या राजकारणाचो सिलेबस कितें तो ताका कळला. पण त्या सिलेबसाचो अभ्यास आपल्याच्यान जातलो आणि आपण तातूंत Okay. परीक्षेक बसतलो काय ना in आता these एक- 7 ते अजून खबर ना. in these 7 months, none of the leadership of RG has come forward and say, no, we are still on. Yeah. कोणे म्हणूंक ना? The entire party was in a kind of a Disarray. Yeah. It was a disarray. Yeah. पूण आमकां हे पळोवचें पडटलें आतां तेणी 6 म्हयन्यांनी अभ्यास केल्या उपरांत आमकां खंयची आरजी पळोवपाक मेळटली खंयचो मनीस पळोवपाक मेळटलो तेंच्या भशेन आसतलो काय बाकीच्या पॉलिटिशियनाक कारण म्हाका याद जाता खूब जाण म्हणटा म्हणजे हांवें ती रिजीम पर्रीकाराची पयलीं तशी ह्या म्हणजे पत्रकारितेंतल्यान पळोवना पण तेन्नाचो पर्रीकार आनी बारांतलो पर्रीकार हो वेगळो फरक आसलो. आशिल्लो. फरक आशिल्लो सो ती फेजींतल्यान पर्रीकारूय गेला मनोज तरी सामकें. नवो आहा एक post लक्षात आयलें की पयलीं टर्मा भितर ज्यो ज्यो गजाली केल्यो त्यो करून सुद्दां लोक तुमकां मत माननात म्हणून लोकांचे मत मारपाचे निकश वेगळे आहा 3 months back, Yeah. Manoj Parab a random post केल्लो फेसबुकार तेणें की सेइंग दॅट समथिंग डिफरंट इज कमिंग आनी अशें तेणें म्हणून एक वेग पोस्ट मारिल्लो सो तितून भितर स्पेक्युलेशन जालें की देर इज फुटी पडले आसल्यो आरजीच्यो हे जाले आसले की दॅट आरजी इज स्प्लिटिंग Yeah. मे बी देर इज अ बिग रिफ्ट बिटवीन विरेश बोरकर एंड मनोज परब अशें म्हणून स्पेक्युलेशन जाल्लें एटलीस्ट एट दॅट पॉयंट इन टायम टू कीप युअर वोटर बेस इंटॅक्ट यू There शुड should कम have been आउट a clarity. या दुसरो जो विशय आसा न्ही पांडुरंगा तो म्हळ्यार जो आरांबोल शेकाचेर मर्डर जालो ताजो आनी तातूंतल्यान परत गोंयकारांचे इशू मुखार आयल्यात की गोंयकार आपली नांवार कशे शेक घेतात आनी कशे ते शेक सबलेट करतात गोंयकार आनी भायलो होय विशय मुखार आयला कारण आतां जे जे क्रायम आमकां दिसपाक लागल्या तातूंत भितर चडांत चड आतां आमकां भायल्यान गोंया येवन स्थायीक जाल्ले लोक मेळपाक लागल्यात वेगवेगळे तरेचे भयानक क्रायम्स गोंया भितर जावपाक लागल्यात आनी सरकार खंय तरी आतां हें एनफोर्समेंट कशें करप ह्या दृश्टींतल्यान धडपडटा अशी एक विचित्र परिस्थिती तयार जाल्या ही परिस्थिती पळयतकीर आतां तातूंत भितर हांव पयलीं गोंयकारा कडेनच बोट दाखयता आनी सगळे सबलेटींग करपी गोंयकारच प्रत्येक गजाल आपली नांवार घेवन आज तुगेली टुरिझम डिपार्टमेंट म्हणटा की सबलेटींग इज नॉट अलाउड वी वील क्रॅक डावन पण हाजे पयलीं आमकां लक्षांत आयला त्याच बिचाचेर ऑलमोस्ट 70% शेक्स जे आसात तो ऑलरेडी सबलेट केल्ले आहात ते गोंयकारांच्या नांवार आसा पण गोंयकार ते चलयना ही पळयतकीर तुका कितें दिसता सरकार उशीर जाला पूण म्हाका दिसता सरकाराक आयज खरी जाग येयल्या कारण एक म्हयन्याभरा पयलीं जेन्ना कळंगुटे शेकाचेर मर्डर जाल्ली ऑक्टोबरान जेन्ना वेटरनरी डॉक्टरांक जेन्ना मारहाण जाल्ली लोकल भुरग्यांक जेन्ना क्लबान मारहाण जाल्ली तेन्ना खरें दिसलेलें की सरकार कितें तरी करतलो म्हणून सरकारान तेन्ना एक एक्शन घेतली की एक क्लब सील केल्लो बाकीचे शेक आहा 2 मर्डर एक मर्डर जाल्लो 1 म्हयन्याभरा पयलीं ट्युरिस्टांक मारलेले तेन्ना मात गव्हर्मेंटान काय करूंक नाशिल्लें आनी हे जर मिडिया म्हणून आमी बरयताले की गव्हर्मेंट करता कितें काय म्हणून न्हीद लागा पूण सेक्युरिटी फोर्सीस सगळे म्हणजे पुलीस थंय रातचे नासले सेम इश्यू जाला वाग हितून हरमल इवनिंग 6:30 7ची गजाल ती हांव कितें म्हणटा एटलिस्ट एक पुलीस तरी त्या बिचार खंय तरी 2-3 त्या बेल्टान समज एक 50 मिटराचो 100 मिटराचो बेल्ट आसा 1-2 पुलीस तरी उबे करा मातसो भंय पडपाक जाय तुमचे कडेन कांयच ना तुमी सगळे वाऱ्यार सोडलेले आहा त्यो बिचार खुर्च्यो घालून बसतात बिचार ते सगळे बाकडे घालून बसतात टेबलां बिचार लागतात उदकान लागतात विचारल्या खून करतात आनी विचारल्यार खून जाता हय आनी आमी हें सांगता येतले जे खुना करपाची हेजेर पावले काय म्हणून आमी शेक ओनर तुम्ही रेस्टॉरंट चलो बिझनेसमॅन व्यावसायिक तुम्ही मर्डरा करपा मेरेन पावले मारण तुम्ही हेच्या मेरेन मारले कितल्या लोकांक मारतात ते प्रमोद ह्यो रिपोर्ट जायनात पुलीस रिपोर्ट करिनात हांव सांगता कळंगूट वागातोर हरमल मोर्जे कितकेशेच लोकांक मारतात हे शेकवले रिपोर्ट जायना ह्यो केसी मर्डर जाल्या उपरांत आमकां दिसता की कोण तरी मारलो म्हणून पयर जो भुरगो मारला
तो गोंयचो भुरगो गोंयकार भुरगो बारीकशें कारण करेक्ट तो थंय बसलेलो ताका तो वेटर उठोवपाक गेलो एक बारीकशा कारणा वयल्यान ताका हांच्यांनी मारून उडयलो म्हयन्याभरा पयलीं पुलीस स्टेशन मारलो तुमी आनी गव्हर्मेंट कितें करी आशिल्लें काय करना फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो एक्ट जाला की तो शेक डिमॉलिश करपाचो आनी जो कोणाक अलॉट जाल्लो तेणी सबलेटींग केल्ले ताका 25 लाखाचो फायन घालपाची हे फर्स्ट टायम जाला हे जावपाक जाय आणि बाकीच्या जितल्या जाणांक शेकाची लायसन्स दिल्यात कितली जाणांनी सगळ्यांनी- सबलेट केल्यात एक लिस्ट काढा सगळ्यांनी check करा. लायसन्स सस्पेंड सस्पेंड करा आणि फुडल्या सिजनाक तांकां तांकां दिवं नाका डिसबार करा नवे गोंयकार भुरगे तयार करा बिझनेस करपी खूब जाण आसा हय. तांकां दिवं नाका चड जालें चड जाले प्रमोद आनी म्हाका दिसता की आमी सदांच अगेन्स्ट उलयता पूण आयज जे एक्शन जालें न्ही हांव गव्हर्मेंटाक आनी टुरिजम डिपार्टमेंटाक आयज हांव मानता की तांच्यांनी एक जे केला पळय हे सगळे कडेन जावपाक जाय ज्या ज्या जाग्यार टुरिस्टांक मारतात खंय जे क्रायम काडला पळय ते सगळे शेक मोडपाक जाय नव्या भुरग्यांक दिवपाक जाय दियर आय दुरुस्त आहे म्हणून सांगे हय लौकीक बाब हो जो आतां जालो पळय उदक माथ्यावयल्यान गेलें न्ही आतां बरोबर आतां पांडुरंग बाबान एनफोर्समेंटाचो मुद्दो काडलो हांवें मुद्दो काडलो गोंयकाराक कितें जालां की गोंयकार आपली नांवार शेक घेतात आनी सबलेट करतात म्हाका तरी आज दिसता एक निमित्त बरें मेळ्ळां टुरिजम डिपार्टमेंटान एक ड्रायव्ह करपाची कितली जाणांनी सबलेट केल्यात ते पळोवपाचे सगळ्यांची लायसन्स सस्पेंड करपाची आनी फुडल्या सिजनाक नवीन भुरग्यांक संद दिवपाची येस हें म्हाका दिसता जाल्ल्यार गरजेची न्ही आज प्रमोद हे आनी हे शेकाच्याच बाबतींत न्ही हांव आं तेच म्हणटा शेकाच्या बाबतींत न्हू आतां शेकाक बीच बेल्टाक आनी खूब गजालींचो इन्फ्लुयन्स आसता म्हणून चड मातसो सिरियस गजाली घडटा पण ह्यो सबलेट बी करपाच्यो गजाली आतां फक्त शेकाच्याच बाबतींत करपाक जायना तुमी सादें बाकीची मार्केटां पळया पणजे मार्केट पळया पणजे मार्केट चडशे गोंयकाराकूच दिल्ले आहा पूण चलयता कोण सारी दुकानां पळया चलयता भलतेच जनरल स्टोर पळया आमकां थंय वचून हिंदीनूच सगळ्यो गजाली मागचे पडटा पूण ते सोड फक्त 10 दिसाचे तो लोकोत्सव जाता पळय न्हू थंयचे सुद्दां स्टॉल्स एक गोंयकार घेता आनी मागीर ते कोणाक तरी भायल्याक 70-80,000 10-12 दीस आसता पळय न्हू त्या रेटीक तांकां ते गव्हर्मेंटाक कितें रेवन्यू ते घेता तो बारीकसो फारीक करता बाकी दिवपाचो आसता तो पण ते फुडें दुसरे भायल्या लोकांक 70-80,000 रुपयांक जावून तेंचे लक्षान येयलें आनी गोविंदान मागीर स्टेटमेंटूय केलो की आमी बारीक मार्कींग करता म्हणून की घेतला त्या मनशान घातला काय दुसऱ्याक दिला नेक्स्ट ताका ब्लॅकलिस्ट करपा ह्यो गजाली सगळ्या लेवलाचेर स्टार्ट जावच्यो पडटल्यो गोंयकार जो धंदो आपल्या नांवार घेता आनी दुसरे कडेन दिता आनी तो एक्चुअली काडून भायल्या मनशाचें नांव दिता आनी तेजो कंट्रोल येता तो मागीर आनी ह्यो सगळ्यो मागीर सगळे क्रायमाचे वटेन गजाली सगळ्यो वयता सो त्यो गजाली जावच्यो न्हू म्हणून सगळ्या लेवलाचेर ते मार्केट आसूं ते अशे महोत्सव आसूं जाल्यार शेकवाल्यांचेर म्हणून करपाक जाय सगळे बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंटा म्हणजे अश्यो गजाली घडटा थंय एक्शन आनी सरकारान सगळे कडेन आतां ती ड्रायव्ह घेवपाक जाय पांडुरंग म्हाका एक गजाल बिफोर आय गो टू जॉयल बाब हे सगळे बाबतींत जावं दी कारण म्हाका दिसता दोन गजाली आसा तुमी थंय एक शेक किंवा बीच बेल्टांतली जी लायसन्साची दिल्ली आसा तांचे बाबतींत एक जाली दुसरो जो विशय येता तो म्हळ्यार जो जनरल मार्केटाचो विशय जो लौकिकान काडलो तो आतां जेन्ना एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या एक सर्वे जावपाक जाय न्ही सामकें की कितले गोंयकारांनी आपली नांवाचेर घेतली आनी कितले जाणांनी भायले कळून तरी हांव म्हणना जनरल स्टोराची लायसन्स रद्द करा म्हणून पण एटलिस्ट आमकां कळून दी की अशे कितले गोंयकार महाभाग आसात आमचे ताणें आपली नांवाची लायसन्स घेतल्या आनी ती काडून भायल्याक भाड्यार चलोवपाक दिल्या म्हणून हें जर आमकां कळ्ळें एटलिस्ट आमकां आमची लायकी कळटली सद्याची मार्केटांतली आमी मागीर भायल्यांच्या नांवान बोवाळ मारता आतां एक भायले ते बिल्डिंगेनी दुकानां दिल्लीं आसात राजस्थान गुजरातच्यान लोक येयल्ले आसात युपीच्यान लोक येयल्ले आसात ते सोडया जी आमची मार्केटां आसात उदाहरण तेणें सांगलें पणजे मार्केट मडगांवचें मार्केट कितें थंय बांदलेली मार्केटांतली शॉपां तुमी काडून भायल्यांक दिल्या हुबळी धारवाडचो मनीस थंय आतां बसला दुकान घालून मूळ दुकान तूं म्हणटा मूळ दुकान गोंयकाराचें ते त्या नियमा प्रमाणे वांटलेले जेन्ना जे पयलीं ओल्ड मार्केट आशिल्ले पळय त्यांची जी नांवां आशिल्लीं त्या प्रमाणे दिल्ले ते लोक थंय नाच आमची थंय थोडीच लोकल बायलां जी बसतात तांकां तरी बारीक बारीक हे करून दिले आसता जागे करून आणि ह्यांची व्हडली व्हडली दुकानां घेवन हे सगळे भायले बसलेले आसा तूं म्हणटा ते बरोबर एक सर्वे जावपाकूच जाय की गोंयांतले ट्रेडिशनल बिझनेस किंवा हे जे गव्हर्मेंट प्रोजेक्टातले बिझनेस हे कोणा कडेन आहात ते हांव म्हणना की जनरल स्टोरांची लायसन्स कॅन्सल करची म्हणजे शेकाची डेफिनेटली करची पडटली कारण ती परिस्थिती हातभायर गेल्या तांणी सबलेटींग केलें तांचें पण जनरल एक गोंया भितर एक म्हाका दिसता एक मुवमेंट स्टार्ट जावपाक जाय की सरकारानूय तो करचो सर्वे करची की बाबा कितली लायसनां ही एक्चुअली गोंयकारांच्या हातांत आसात आनी कितली लायसनां ही गोंयकारांनी सबलेट केल्यात ते जनरल स्टोर धरून मार्केटां आमची सगळीं शारांतली ती धरून सर्वे एक जावन पडचो की आमकां खरेंच कळटलें की गोंयकाराच्या हातांत गोंयची इकॉनॉमी उरल्या काय ना ती आनी दुसरी गजाल हो जो लॉलेसनेस आसा
तुम्ही काल एक बरो शब्द वापरिल्लो बातमी करतना लॉलेसनेस इन द टुरिझम बेल्ट म्हणून. ह्या लॉलेसनेसाचो उपाय असो कितें काय गेले आता भायर सगळे? Pramod, subletting is illegal, definitely, you know, that is one illegality. आणि ती आम्ही करीत आयल्या न्हू, ती आम्ही एक्सेप्ट करीत आयल्या इतली वर्सां जाली आमी ते मोस्ट ऑफ द शॅक ओनर्स आर सबलेटिंग द शॅक्स, यू नो, दॅट इज वन पॉयंट. द अदर पॉयंट इज देर इज ब्लेटंट व्हायलेशन ऑफ लॉज विच इज व्हेरी मच ओपन टू द नेकेड आय. तूं गेल्यार हांव गेल्यार कोणूय एक सादो मनीस गेल्यार तुका दिसता थोड्यांनी की देर इज एन इलिगेलिटी देर. फॉर एक्झाम्पल आय टेल यू बीच बेड्स एंड बीच टेबल्स. There is a restriction that you cannot cross a particular point. There is a high tide line, and there is a this thing. Now, if you go on all these tourist belts, you know, popular tourist belts, you know, table gatla samki ashi ki you cannot walk on the beach. You cannot walk on the beach. Ani tuka ek restriction asta maybe 4 or 5 tables or beach beds and all. Nobody follows that. Can anybody see this? पुलिसाक विचारल्यार पुलीस टुरिझमाचेर घालता, टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर पुलिसाचेर घालता. दिस पासिंग ऑन द बक हॅपन्स. आतां पुलीस इफ दे हॅव एनहान्स्ड प्रोटोकॉल, आय मीन प्रेझन्स देर ऑन द बीच, तांकां दिसनाशिल्लें काय हें? तांकां दिसना, आजून देखून दिसना. कॅन दे क्लियर दीस? ताजे खातीर कोणाचो जीव वचचो पडटा. If you see the last 3 deaths which have happened, it is all because of illegalities. I think paragliding तूं पळय, पॅराग्लायडींग पळय, तो तेका एक फूड ऑर्डराक लावन एक पाटी मारून तेका जितो मारलो पळय, बिकॉज द टायमिंग्स वर बियॉन्ड 12 o'clock, 1:30. If you are allowing these illegalities, definitely that there is going to be violence, there is going to be crime. Absolutely, things will go out of hand. Yeah, so I was just talking to the DG other day, DGP. So I was telling him that why don't I mean all agencies come together and maybe follow the law. Follow the law. That's as simple as that. If you follow the law, everything will fall in place. If somebody has got a license till about 11 o'clock, why they should not shut it at 11 o'clock? Why they should be allowed till 1:30, 2 o'clock? फॉलो द लॉ येतूय म्हळें सारकी. कारण जनरली ही गजाल गोंया भितर सांगची पडटा, हीच एक व्हडली ट्रेजडी की कायदो फॉलो करात रे, सरकारी एजन्सीनी कायदो फॉलो करून घेवचो हें सांगपाची आमची ह्या रावंड टेबलाचेर परिस्थिती येता. हें आमचें दुर्दैव. ताका गोंयकारूय जबाबदार आसात, यंत्रणाय जबाबदार आसा. पूण तूं जेन्ना अशें म्हणटा फॉलो द लॉ म्हणून, सुनीता सावंताचो ट्रान्सफर जाता. This is a very strange case, Pramod, because एक ट्रान्सफर इतलो अर्जंट जालो, वायरलेस मेसेजेचेर ट्रान्सफर जालो एसपीचो, and there is no particular reason of the transfer. Nobody knows why exactly is the transfer, although journalists will know what the transfer is about. So तितून भितर एक सुनीता सावंतान एक ऑर्डर दिल्ली आपल्या ऑफिसरांक की that I need a survey of बजरंग दल लीडर्स, आनी आपणाक तो 2 दिसां भितर रिपोर्ट जाय म्हणून आशिल्लो. सो ते 2 दीस जावचे पयलीं ताका तो ट्रान्सफर आयलो. आनी ट्रान्सफर असो आयलो की ताबडतोब सारको तुका आनी लेटर टायप करपाचो टायम ना, वायरलेस मेसेज मारून ताबडतोब ट्रान्सफर केलो. दॅट इज व्हेरी सॅड बिकॉज एक ऑफिसर एट दिस लेवल, SP लेवल, should have got an honorable kind of a transfer. Where I mean, and the worst part is 2 days prior she's been awarded on the best officer for handling the election. Best officer award dila, and 2 days later you are just kicking her out, and right now without any posting. Follow the law. So look at बाब. दुसरी गजाल जी आम्ही ऐकतात एक बजरंग दलाचे कारण जे सध्या बोवाळ चाललो तो, दुसरे की तिने एका मंत्र्याक सांगले म्हणून की आय विल फॉलो द लॉ म्हणून, आणि तेही हांगा राहिले. 2 गजाली दोन गजाली जोएल बाबान सांगल्यात ती काय म्हणजे खंयची ते एक्चुअल रिजन ते कळना, एक खंयची तरी मिसलीड करपाक आसपाक शकता. एक केसीन जेन्ना SP कायदो म्हणजे प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करून बाबा नोटीस धाडपाक जाय, मागीर अरेस्टाचो वॉरंट धाडपाक करपाक वयता, जाल्यार एका मंत्र्याक दिसता की तो आतां कळपाक जाय, आतां अरेस्ट जावपाक जाय, अरेस्ट कर, आणि ना म्हणून तो मागीर आपलो सगळो पावर यूज करता. अशें आयकता फूल पावर यूज केलो आनी ही गजाल घडली म्हणून ट्रान्सफराची. पण नो, तितून भितर एकूच वन पॉयंट हियर. समज तशेंच जालें, व्हॉट ही इज सेइंग, मे बी व्हॉटएवर ही इज सेइंग, खंयची केस that cannot be
leading to such an urgency of transfer. टाईप करपासून टाइम ना अरे, कसं झालं? So you are overnight transferring that person means like you are not even giving few hours. तो म्हणपा लागलो आता इतलो फुरियोज जालो मंत्री बिकॉज एसपी वॉज टेलिंग हिम आय एम फॉलोइंग द लॉ. That is असं fine. म्हणतो आमकां सारकें तुवें आमकां अशें फॉलो द लॉचेर व्हरून सोडले की हांव आतां तेच धरून बसला तकल्यांतल्यानच वचना म्हज्या फॉलो द लॉ. Okay. सो हो जो मंत्र्याची गजाल आसा मंत्री इतलो पिकार जालो पुलीस ऑफिसरान सांगले म्हणून की आपण कायदो केस त्याचे पर्सनल फॅमिली मेंबर जेन्युइनली आसा ना केस जेन्युइनली आसा हांव ना म्हणना. त्याची मातशी हिस्ट्री पळयत जाल्यार तशी ती जेन्युइन केस कशी दिसता पण कितली जेन्युइन कायदो फॉलो करून करपाक जाय. केस कितली सिरियस आहा त्या पद्दतीन नोटीस वयता त्या कोणाक खंयच्या टायमार रातून होऊन अरेस्ट करपाक जाय त्या केसीन ते करतले. ज्या केसीनी तुका गरज ना दुसरे पद्दतीन दुसरे प्रोसिजर हा फॉलो करपाक ते पुलिसाक करचे पडटा. ह्या केसीन तशेंच जालें म्हणून कळटा की पुलीस एसपी खातीर तेणी कायदो फॉलो करपाचे प्रोसिजर फॉलो करपाचें ठरयलें आनी मंत्र्याक जाय आसलें की एकदाचो उखलून हाडा आनी घाला भितर. बरोबर. सो हे जेन्ना जालें ना तेन्ना तो प्रेशर बिल्डअप केलो आपल्या आयकना. But Pramod, again, here an investigating officer comes into play immediately. SP doesn't come into the play. Directly, SP doesn't come into the play. घडी चालले असू शकता. मंत्र्यान सांगले इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरा उकल आणि ताणी एसपीक सांगले आपण उकलता आणि एसपीन सांगले हो तू उकलपाक शकना. No, कायद्याप्रमाणे अशें this thing will not escalate to the SP level. तू म्हणटा टाईप करपासून टाइम ना हाजे फाटल्यान म्हणटा हाज्याकी चड कारण तर फायनल तू जज आमचो. सुनीता सावंत वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर राउंड टेबलाचेर कोणच डिनाय करू शकना. आणि म्हाका दिसता की सरकारान आत्म विचार करपाक जाय. दे करेक्शन मेजर्स आसता प्रत्येक गजालीक. जर सुनीतान कितें केलां आसत म्हणजे एक एक्शन घेतली आसत आनी कोणाची भावना जर दुखावल्या हर्ट जाले आसत जाल्यार विचार येता आशिल्ले. अशे पद्दतीन हे गोंयच्या ऑफिसरांक तुमी रातच्या 11 वरांची कॅबिन सोडपाक बी सांगता हे सामकें दुर्दैवी गजाल. हांव काय IPS IAS ऑफिसराक केन्ना काय म्हणना कारण ते 4-5 राज्यां भोंवून तांकां एक्सपिरियन्स आसता. पूण हांव सदांच म्हणटा की कलेक्टर आनी नॉर्थ आनी सावथ SP पोस्ट हे गोंयच्या ऑफिसरांक सरकारान तेजेर अजून विचार करपाक काय जावना अजून. आनी क्रायम ब्रांचान जेन्ना तो कोण पवण गेल्लो सिद्दीकी सुलेमान तेन्ना आमी क्रायम ब्रांच SPची आमी पार्ट राखून सगळ्यांनी केल्ली आसा बिकॉज तेजी काय फॉल्ट नाशिल्ली तेन्ना ट्रान्सफर केली तेजी जावना न्ही. सो बारीकशा गजाली खातीर तुमी ऑफिसरांचे बळी दिवं नाका. बारीकशा गजाली खातीर ऑफिसरांचो बळी जावपाक जायना. आणि सुनीता सावंत तांगे पेटले ते पळय खंयची कारणां लागून ट्रान्सफर जालो मिसलीड करपाक कारणां आमकां सगळ्यांक खबर आहा. आता ते कारणां लीक कोणी केली पुलीस ऑफिसरानूच केली न्ही. म्हणजे पुलीस ऑफिसर दोन्ही कारणां म्हाजी वाटल्यान ना आता ती हांव हेजेर जायना पूण पुलीस ऑफिसरानूच लीक केली न्ही की तुमची अशें इन्फॉर्मेशन मागल्या म्हणून. सो म्हणटकच हे डिपार्टमेंटूच हे जाल्लें आसा. हे म्हणजे कर्तव्यनिश्ठ ऑफिसर खंय उरले आता आनी उरले तांकां तेमी ट्रान्सफर करता. डिपार्टमेंटांतल्याच लोकांनी एसपीच्या आपल्याक ऑर्डर कितें लीक केली अशें म्हाका दिसता. जर जोयल म्हणटा तशें कारण आसत जाल्यार ते फक्त सावथ गोवा पुरते लागना ते नॉर्थ गोवानूय आसता. ती तशी ऑर्डर आसा जाल्यार फक्त 2 SP दिवचे ना वयलो कंट्री ऑफिसरान दिवं. Why I'm saying that minister's call was declined or whatever. I mean it exposed the police. Because that video was viral. I mean, it was live. In fact, and the police going to somebody's house or without a search warrant, that is fine. At midnight, post midnight, 1:30. Yeah. And the woman there is bizarre. Very bizarre. Yeah. I mean, हांव इतल्याचें थांबता. ही चर्चा घडये इंटरेस्टिंग जाली आसत पूण फॉलो द लॉ हें सांगपाची आज गरज पडल्या. आणि जेन्ना एक पुलीस ऑफिसर लॉ फॉलो करता तेन्ना घडये कितें जाता तें आमी फाटल्या 48 वरां भितर पळयलां. म्हाका पांडुरंग बाबाची एक गजाल आवडटा. तो मुदीक सारकें अशें एक सूत्र सोडटा जातूंतल्यान आमकां वस्तुस्थितीची जाणीव जाता. सो जेन्ना सुलेमान सिद्दीकी क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान पळून गेलो तेन्ना SP कोणेच सस्पेंड केलो ना न्ही. आनी केलो ना तें बरोबर आहा. एसपीची माथ्यार मारून ट्रान्सफरू केलो ना. हय सुनीता सावंताच्या कस्टडी भितर अशें कितें घडलें की तुमकां तिका रातोरात ट्रान्सफर करची पडली आनी ती बी तुका सारको टायप करपाक तुगेलो टायम ना हो प्रश्न पडटा. म्हळ्यार सुलेमान सिद्दीकी कादयेंतल्यान पळून वचपा परस तें भयानक कितें घडलें दक्षिण गोंयांत हाजें उत्तर कोणी तरी दिवपा जाय जनतेक. आनी एक गजाल हांव मान्य करता
आनी आमकां सगळ्यांक दिसता की एटलिस्ट उत्तर गोंयचो कलेक्टर दक्षिण गोंयचो कलेक्टर, उत्तर गोंयचो SP आनी दक्षिण गोंयचो SP हे गोंयकारच आसचे, कारण तांकां हांगची परिस्थिती आनी ग्रावंड रियलिटी खबर आसता. हे हाजेर म्हाका दिसता कोणूच दुबाव घेवचो ना. पूण ह्यो गजाली कित्याक घडनात हाजेरूय म्हाका विचार जावचो दिसता. आनी आयज सुरवाती सावन जे आमी विशय डिस्कस केल्यात हाजी एकच आसा जे आमकां जॉयल बाबान दिलें, ते म्हळ्यार फॉलो द लॉ. हें सांगपाची परिस्थिती आज आयला, हें आमचें दुर्दैव, पण ताका आमी गोंयकारूय तितलेच जबाबदार आसा. हेंय म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी तकलेन घेवचें पडटलें. आज इतल्याचेर थांबतात. पांडुरंग बाब, जॉयल बाब, लौकीक बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. हैदराबाद स्टुडंट, नमस्कार.